म्हाका फोन आयलो पण हांव हांगाच आशिल्लो सकाळीं तो आमगेलो एक फ्रेंड आसा अब्दुल्ला म्हणून फोन केलो नेबर आमचो सो एक परगोबायन पळय साळ म्हणून उदकान पयलीं जाल्यार ती पडिल्ली आशिल्ली म्हणून रोखडे आमी कितें जर अशें फॉरेस्टाचे कितें जर अशें एनिमल आनी कितें जाल्यार रोखडे आमगे फोन करता तो बाब जुलियो आनी तो रोखडो फोन आमचो एक्सेप्ट करता तो सकाळीं खंय रेडी जालो आनी ताचो बाब ड्रायव्हर कपील तेची टिमी घेवन तो हांगा सोमतो आयलो फायर ब्रिगेडीनूय फोन केल्लो दिसता ताका पूण तो रोखडो आयलो रावलो ताका आनी बरे भशेन ताणें काडले आतां. सकाळी कॉल येयले फायर ब्रिगेडींतल्यान येयले पुलिसांतल्यान येयले मागीर आमचो कावन्सिलर अमोणकर बाब तेणें कॉल केलो लोकांनी हिंगाचो कॉल केलो सो जातकीर आमगे ते टायमार मातशें आमगे कपिल बाब ड्रायव्हर आहा तो गेल्लो ड्युटी हे जायत तरी पूण ताका फोन मारता तो म्हणलो तूं भिनाका आपूण येता आनी हे रेस्क्यू स्टाफ आमगे आग्नेल बाब नाऊ सगळे येयन आनी तुमगे आदरान सगळे पब्लीक तुमगे आदरान ताका आमी काडप सगळे कडेन डेव्हलपमेंट जायत आसा सो तेंगे हॅबिटेट आहा ती डिस्टर्ब जाता सो दे आर गोईंग इन सर्च ऑफ डिफरंट मीन्स न्यू हॅबिटेट तांकां ते एरिया खबर आसना कितें हुंय कितें आसता ती बांय आसता वो आनी कितें आसता सो ती चुकोन उडी पडटाय आनी बरें जालें लोकांनी पयलीं म्हणना जाल्यार ती बांय तर हुंय एबांडन बांय आहली जाल्यार ती मरून वचपाची अंडर ऑब्जर्वेशन दवरले हिंगू येतले वेटिनरी आनी मागीर सोडले इन ए नॅचरल हॅबिटेट.